Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Today threatened with dire consequences and hit our parish priest. मारलो त्याका. Complaint has been lodged and त्याका arrest केला. आणि whatever sections had to be put are being put on him. तेणे हुई illegal compound wall बांधला, touching the church, illegally, obstructing the general public also and people who are coming in the church. हे हांवें सांगला पंचायतीक इमिडिएट तेजेर एक्शन घे म्हणून. पुलीस आनी कोर्ट तेका जे कितें जावपाक जाय तें जातलें आनी सांगला हांवें PIक की इमिडिएटली चार्जशीट जावपाक जाय म्हणून ही केस. ही एक मेसेज वचपाक जाय लावड एंड क्लियर that no pujari, no parish priest or anybody who is related to religion who are sitting in the church or in the temple nobody should argue and touch them. Nobody. Nobody has right. तो इगोर्जेन ट्रेसपास करून फादरीक एसॉल्ट केलो. आमी आतां थंय इगोर्जेन 5-6 वर्सां जालीं कितें कितें काम चलता. तो इगोर्जेक त्रास दिता. आता पुलिसांना सगळो लोक जमलेलो गांवचो आनी तेजेर लोकांक आमकां पुलिशेक सांगल्या हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घ्या, अशें घडोवंक जायना. हो कायदो हातीन घेवपाक कोणाकूच रायट ना.